शाळांची वेळ अर्ध्यावरान वाडोवपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। शिक्षकांनी 7.5 वरां शाळेंत रावंक जाय अशें जें परिपत्रक शाळांक धाडलां तेंय फाटीं घेवपाची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन शिक्षण संचालकाक भेटयल्ल्या निवेदनात केल्या। राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकार आनी हेरांनी पर्वरी शिक्षण संचालनालयांत वचून निवेदन भेटयलें। अर्देवर वाडयलां तें कशें वाडोवचें आनी कितें क्वॉलिटी एड्युकेशन तांकां दिवचें हेजेर कांय स्पेसिफाय केल्लें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे कितें आहा, पयले सुवातेर शाळांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो 5-6 वरां रावो सारको आहा पळय तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर ना। तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर नासल्या कारणान आतां जो टायम वाडयला फक्त 10 मिनटां पयलीं इस्कॉल सुट्टा 2 बाय द टायम तेज्या उपरांत 10 मिनटां रिसेस दिल्या उपरांत परत तेंचे रेमेडियल कशी स्टार्ट जाता। आमी कितें म्हणटात, आरटी एक्ट एक इन्फ्रास्ट्रक्चर सांगता अमूक 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 जाय म्हणून, तें पयलें जाग्यार घाला आनी मागीर तुमी तो आरटी एक्ट इम्प्लिमेंट इन टोटल करा। आतां जी चल्लां पळय तें गाडो बैला फुडें लायला आनी तो फुडें चलपाचो ना गाडो, बैल उरले फाटल्यान ना ते फाटीं वचपाचें आनी भुरगीं जीं आहा ती शिकचे साडून वाजोवन इस्कॉल सुट्टली। हांव हें आतां आमची कमिटीन मुखार दवरतलो, तेजी कमिटी एक कॉन्स्टिट्यूट केले मी एंड वील एग्जामायन एंड गिव अवर कॉमेंट्स ऑन दॅट। सीएम दिले तुम्ही that ultimately education minister will be brought into this we will apprise him of the situation. That's कर्मचारी कमी आशिल्ल्यान गोंयचे प्रॉव्हिडंट फंड कचेरींतल्या कर्मचाऱ्यांक बरेच त्रास पडटात। 2200 EPF अकाउंटां फाटल्यान एक क्लार्क आसपाक जाय, मात गोंयांत एका क्लार्काक 30,000 खातीं पडटात म्हूण लोकांची फावो तशीं कामां जायनात। स्टाफ वाडोवचो म्हूण कर्मचारी संघटना मागतात। पाट्यावेले खात्याचे बिल्डिंगेचे मजले वाडोवचे, उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत विभागीय कचेऱ्यो उगडच्यो म्हणूनय ते मागतात। ह्यो मागण्यो घेवन EPFचे कर्मचारी खासदार श्रीपाद नायकाक मेळ्ळे। आमचे सबस्क्रायबर्स चड आसा आनी आमच्या सबस्क्रायबरा प्रमाणे आमकां ते स्टाफ सँक्शनींग जावप आसता। 2200 सबस्क्रायबरा फाटल्यान एक क्लार्क अशें नॉर्म आसा। तेजो हिशोब जर करूंक वचत जाल्यार आयज आमी 30,000 एकटो सर्व करता। 2200 सर्वीस दिवपाक जाय आशिल्ली पळय एका मनशान, त्या जाग्यार आमकां 30,000 जाणांक आमकां दिवची पडटा। जाल्यार ओडिशा सारक्या स्टेटीन म्हणजे जेंचे 10 लाख हें आसा सबस्क्रायबर्स आसा तांकां सुद्दां 100 वयर स्टाफ आसा आनी आमच्या ऑफिसान 114 काय कितें अशें इन पोजिशन आसा। खूब जाणांक त्रासूय जाता, तेजो हेल्थ वायजूय परिणाम आतां आमच्या स्टाफांचेर जावपाक लागला। जे क्रॉस 40 आसा पळय तांकां हेजो परिणाम तांकां भोगचो पडपाक लागला, म्हणजे आतां तांकां त्रास जावपाक लागला। आमचें जें ऑफिस जाल्लें आसा एका 7 मजल्याचें आमकां सँक्शन आसा, पण बांदलें आमी थंय ग्रावंड +3 आनी 3 मजले सँक्शन मेळचें म्हणून आमी गेलीं 12 वर्सां जालीं रिप्रेजेंटेशन दीत आसा। अशें ना की बाबा आमचे कडेन पयशे कमी आसा, पण थोडेशी वील पावर कमी दिसता। 2 सब रिजनल ऑफिसां मागता आनी ती 2 सब रिजनल ऑफिसां दिवची म्हणून आमी आमचो डिमांड गेल्लो आसा। सो एक नॉर्थ गोंयांत दिवचलेन बी खंय जावं येता, एक मडगांवां सावथ गोवान जावं येता। आनी तांची जेन्युइन डिमांड जी आसा ते हांव ते कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आनी गरज पडल्यार आतां पार्लमेंटाची ताचो क्वेश्चन घालून ते काम प्रस्न तांचे सुट्टात अशें तरेचें हांव पळयतां। दक्षिण कोरियांत जाल्ल्या आशियाई बुद्धीबळ सर्तींत गोंयच्या भक्ती कुलकर्णीन रुप्या आनी कांशा पदकां जोडलीं खरी, पूण ताका देशाचे वतीन खेळूंक मेळ्ळें ना म्हूण वायट दिसता। आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपीक संघटनेन अजूनय भारतीय ऑलिंपीक संघटनेचें निलंबन फाटीं घेवंक ना म्हूण देशांतल्या सगळ्या खेळगड्यांक असले सर्तींनी वैयक्तीक पावड्याचेर खेळचें पडटा। It was very sad that we could not wear any Indian jacket or we could not sport. We had to play independent athlete, but we prepared ourselves and we thought let us play well because anyway our opponents are going to think as we are Indian players. So we fought very well and we won 2 medals. It was very great. It was very difficult. Like
it was very difficult field, and many WGMs and many women grandmasters. Two women world champions was Hu Yifan and Zhu Chen were playing. And, there were many world junior champions also. So it was very difficult tournament, but we had a very nice team, and we all teammates were inspiring each other. So it helped a lot, and even my coach Gokhale sir helped me a lot. Even my parents supported me, and of course Dimple sir, because of him I could play so well. Actually, to win a medal in Asian Indoor Games, that is only very important. And we all are very happy because I won individual bronze as well as silver in team. Actually, both are very important, so I cannot distribute. But satisfaction. Yeah, I'm very satisfied. First of all, I'm continuously playing 3 tournaments in a row, and I need some break. Maybe after 15 days, I'll be participating in national challengers. It will be taking part in Calicut. And after that, I'll decide with my coach and Mr. Devko. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.